वीरभद्र ह्यो एक रुद्रगण आणि तातूंतल्यान वायट शक्ती आसा ती वीरभद्राचे दर्शन जाले उपरांत निवण जावन एक सकारात्मक दृष्टी लोकांक प्राप्त जावपाची असो म्हणून वीरभद्राचे दर्शन. आमचो वीरभद्र जो आसा न्ही तो पयलीं पासून गाजता. वीरभद्र हो कोणाचो देव? तो कानडी लोकांचो देव. वीरभद्र हो कानडी लोकांचो देव आनी हांगा कदंब शासन आशिल्लें, कदंब राजवट आशिल्ली. कदंब राजवटी वेळार हांगा कानडी लोक आयले शासक आनी ताका लागून ही प्रथा तेन्नाच्यान गोंयांत सुरू जाली. वेगवेगळे वीरभद्र हो हाजी आख्यायिका अशी आसा की जेद्या वेळार शंकराक ताच्या मांवान निमंत्रण दिलें ना, यज्ञ केलो दक्षान आनी ताका निमंत्रण दिलें ना आनी जे ताच्या राग येवन तिणें बापायक येवन विचारलें अशें तुवें कित्याक केलें. त्या उतराक तांची अदवत भाशणां जालीं आनी तातूंत तिणें स्वताक त्या यज्ञाक झोकून दिली आनी शंकराक हें कळटकीर शंकर सामको रुद्र अवतार धारण शंकरान केलो आनी एकदम राग येवन ताणें आपल्यो जटा काडल्यो आनी त्यो जमनीर आपटिल्यो आनी सांगलें हातूंतल्यान जो हें निर्माण जातली तो तुजो वध करतलो. आनी अशे तरेन वीरभद्राचो जल्म जालो, निर्मिती जाली आनी ताजे उपरांत ताणें विराट असो आशिल्लें तेजें स्वरूप. ताणें त्या दक्षाच्या यज्ञाचो भंग करून उडयलो आनी मागीर दक्षाकूय मारलो. तर हातूंत नांवां घेतात वेगवेगळी. ह्यो वरावप म्हणटा ताका वीरभद्रा, वीरभद्र भूपा, वरदपुत्रा, वरदभूपा, जटाधारीपुत्रा, हिमनगजामात पुत्रा, गजानन बांधवा, शरानन बांधवा, गौरीतनया, महादेवपुत्रा, दक्ष यज्ञ भंजका, दक्ष राज वदांतका, विराट पुरुषा आनी मागीर परत वीरभद्रा. आनी ताका साथ आसता ती ता थैया तका था. हे वाद्य जे आसता रणवाद्य ताजो हे सगळें. सगळे कपडे बिपडे घातल्या उपरांत ताका आमी हारशान दाखयता तेजो चेहरो आनी हारशाचो चेहरो दाखयल्या उपरांत तो विथीन अ सेकंड हांगच्यान तो भायर सरता आनी त्या तालार तो वता आनी त्या तालार ते नाचप जाता सगळे. पयलीं 7 पेनी ती 7 पेनी म्हणजे 7 कडेन ताणें रावप आनी तेन्ना नामावळ घेवप आनी ताणें तशें सकयल येवन वयर सरप, सकयल येवन वयर सरप आनी ताका वीरभद्रा अशें एक हें म्हणजे ताका ती एक हें येता, चेतना येता, विरसणी निर्माण जाता. जो कोण करता न्ही ताच्यात हां एक तरेचें जाता. आतां ते गडे पडटा ते तूं जाणा, गडे पडटा ते धोलाच्या आवाजाचेर ते हें जाता. तशें हांगा रणवाद्य आसता, म्हणजे ताशे धोल ते रणवाद्य म्हणटा तें आसता. त्या शिवाय तें म्हणप आसता न्ही, जे वरावणी आसता न्ही. फाटलीं 13 वर्सां हांव त्या पेंटींग टिमान तेच्या मेकअपा बरोबर हांव आसता फाटल्या 13 वर्सां आनी तो म्हाजो मित्र जाल्या कारणान एक आपुलकीचें नातें आमचें तयार जाल्लें आसा. आनी म्हाकाय बी खंय कितेंय काम आसलें तरी मुजरत हांव रावता शिगम्या ह्या दिसा आनी ताका मातसो म्हाका फावो न्हय, हांवें कलसो हातीक लावंक ना तरी तेजें बसपाक जाय आनी म्हाजी श्रद्धा आसा त्या खबरीचेर. एक तर सगळ्यांत पयलीं तो आयज म्हणजे फाटलीं 15 दीस तो शिवराक रावता, खंयच्याच कसलेंच भक्षण करना. हांव 8 दीस पयलीं उपवास धरता. म्हणजे आमचो हयडुण्याच्यान शिगमो सुरू जाता तेन्नाच्यान हांव उपवास धरता. कारण तो आपल्या देवाक येवपाक आपल्या हातून जागो दवरता आनी सांजच्या वेळाचेर सगळ्या देवाचो आशिर्वाद घेवन सगळ्या भोंवतणी सगळ्या देवळांनी वचून ताचो आशिर्वाद घेवन तो हांगासर येता
हांगासर आयल्या उपरांत ताका आमी एक गणपतीच्या रूपान कशें स्टार्ट करता तशें आमी ताका स्टार्ट करता रंगोवपाक आनी तेजे रंगय वेगळे असतात ते. फोंडेचो फामाद वीरभद्र तो प्रत्यक्षान येवन पळोवपाचो. वीरभद्राचे सुरवात आनी तेजी एंड म्हणजे समाप्ती हें पळयतकूर तेजो डिफरन्स कळटा. बेस्ट तो पयलो म्हणून जायना. कितें वीरभद्र हो कितें आसता हो जर तर दोनी कडल्यान सुरवात आनी समाप्ती पळयली जाल्यार तेजें कितलें गांभीर्य आसता, कितलें तुगेलें शक्ती परिश्रम कितें आसा तें थंय कळटा. ना तसो त्रास जायना. एक भावार्थाचेर हांव जो नाचता आनी हे सगळ्या गांवच्या लोकांच्या वतीन हो वीरभद्र पळय तयारी म्हणजे केली वता हें श्रेय तांकांय वता. आनी फाल्यां आमचो गुलाल आसता, दुर्गास्तंभाची मिरवणूक आसता आनी पाडव्याक नवे वर्सा आमचो शिगम्याची समाप्ती जाता कौल प्रसाद घेवन. शिशिरोत्सव म्हणजे जो माघ महिनो आमचे मराठी जे महिने असतात हिंदू महिने त्यातुले 12 निमाणे जो 11वो महिनो माघ आणि 12वो महिनो फाल्गुन ह्या 2 महिन्याक शिशिर ऋतू म्हणतात. आणि तातुंतलो ह्यो निमाणो जो ह्या शिशिरोत्सव देवळा कडेन जो चलता शिशिरोत्सव म्हणजे शिगमो गांवठी भाशेंत म्हणटात तेका शिगमो तो रंगपंचमी म्हणजे हळदुणी त्या दिसा जाता तेन्नाच्यान अमावस्येपर्यंत ह्यो उत्सव चलता की जे निमाणें वर्स सोंपता तेन्ना ते जे कितें नकारात्मक उर्जा जी आसात किंवा नकारात्मक शक्ती आसात ती निवारण जावपाची आणि पुढे येणारे जे नवे वर्स आसतात त्याचे स्वागत जावन फुडें वर्स बरें जावपाचें म्हणून ही शिगमोत्सवाचो जो ही जी परंपरा आसात त्या प्रमाणे हे चलता. आणि ह्या गावात हे म्हाका एक पळोवपाक मेळ्ळा. शिशिरोत्सव म्हणजे एक आमची बरी ही जुनी परंपरा. आमचो एकूच हें असो आसतलो की ज्या हातून एक विशेष अशी हें आसा एक घडणूक म्हणल्यार आमी पिराक हांगा जो पीर आसा कोटान त्या पिराक आमंत्रण दिवपा वता सुवारी वादनाक आनी तें आमंत्रण दिले उपरांत आमचो देव जो आसा केशव देव ताका आमंत्रण दिता. हें आमंत्रण अतिशय म्हत्वाचें. तें आमचो इतिहास दाखयता शिगम्याचो. कसो तर आमचो जो शिगमो आसा तो केन्ना सुरू जालो तर सादारण पोर्तुगीज येवच्या आदी सुरू जालो असो येता. आनी जेन्ना हांगा मुस्लीम राजवट आशिल्ली ह्या भागांत त्या वेळार आमची जी हांगाची साफा मशीद आसा ती साफा मशीद जितकी जुनी आसा तितकीच ही मशीद जुनी आसा. मागीर आमची 4 नाटकां जाता. 4 नाटकां जावन 4थ्या रातीक नवऱ्याची मिरवणूक केल्ली जाता. मागीर 10:30 सुमार वीरभद्र जाता म्हण आनी मागीर दुसरे दिसा वीरभद्र जालो दुसरे दिसा आमचें धुलीवंदन जाता विठोबा देवळा कडल्यान. थंय वचून आमंत्रण दिवप म्हणजे जातीय सलोखो. म्हणजे हिंदू मुसलमान हांचे भितर झगडी जावची न्ही, केस्तांव जावची न्ही, तांच्यात सदांच प्रेम भावना उरची, एकमेक बद्दल आदर उरचो ह्या खातीर आमच्या जाणटेल्यांनी आनी तांच्या जाणटेल्यांनी हे मुजावर बी आसा न्ही तांच्या जाणटेल्यांनी ही प्रथा सुरू केल्या. वीरभद्र येवच्या आदी हांगा जो रंगमंच आसा त्या रंगमंचाचेर प्रथेनुसार जशें काल्याक हें येता तशें हरदास आसता. आनी हरदास ही हरदासाची भुमिका पयली
जाणटेपणान आमगेलो हो कोकरुशेट वेरेकार करतालो. मागीर ताच्या उपरांत तागेलो नातू गुरुदास सराफ करूं लागलो. आनी मागीर आतां तांच्याच घराण्यांतलो राजेश वेरेकार करता. आनी तातूंत गणपतीचें आसता. गणपती येता, मागीर रिद्धी सिद्धी आनी विदूषक हे सगळें ते हें जाल्या उपरांत ते सोंपतकीर हांगा विरोबद्राची तयारी जाल्ली आसता. तेज्या वेळार थंय पयलीं ड्युटी घेवन आसतालो आमगेलो. ती आतां तेंच्या घराण्यांतले कोण ड्युटी धरिना. आतां आमची चनर्जो पेटोवन घेवन कोण तरी येता आनी मागीर तो आयलो की हांगा विरोबद्र भायर सरता. ही पांडुरंगाची विठोबाची मूर्ती खरोखरच आकर्षक आणि लढीवाळ कशी. हांव 1990 हांगा आयलो. ही पुरातन मंदिर तेन्ना म्हाका सांगलेलें सादारण 250 ते 200 वर्सां पयलींचें हें देवूळ आसा. हें देवस्थान जागृत आसा. हे ताचो अनुभव खूब आयिल्लो. स्वता म्हाजी शारिरीक, मानसीक, आर्थीक सगळ्या दृश्टीन हांव बरोच आसा. पण देवाची कृपा सगळ्या भक्तांचेर जाता, म्हाजेवर जातात आनी सगळ्यांचेर जावपाची हीच हांव देवा कडेन मागणी मागता आनी सगळ्यांचे देव बरें करो अशें म्हणटा. ही मूर्ती आनी केशवाची पयलींची मूर्ती, आतांची न्ही, जुनी मूर्ती कळ्ळें. तश्योच खांडेपारा जे गणनाथाचें देवूळ आसा ताका लागून एक बांय आशिल्ली. त्या बांयत मुर्ती आशिल्ल्यो. त्या मुर्तीक सुद्दां त्या काळा वयल्यो. मागीर अनंताची मुर्ती ही जवळ जवळ स्वयंभू कशी मुर्ती, कारण त्यो मुर्त्यो आयल्यात ही आनी व्हड्यांतल्यान आयली आनी मागीर ती थंय स्थापन जाली. तशीच तुमकां मेळटली खंय आतां सुर्ला, ती जुनी मुर्ती आनी कदंब काळाक पासून आशिल्ली मुर्ती. अश्यो ज्यो कांय मुर्ती आनी कांय जी लिंग आसा न्ही ती पुरातन आसा. आनी नवरदेव जो आमचो जाता ती एक कशी कर्मणूक. आनी दुसरो एक ताका भाग आसा की पयलीं कितें जातालें, समाजांतले खूब कांय जाण लग्न जावपाचें उरताले. ते एक न्हवरो जाल्यार लग्न जाता अशी एक तेन्ना वदंत उडयली. म्हणजे लोक पयलीं आमच्यांतले कोण न्हवरो जायनाशिल्ले. एकाच मनशा हाडून मातशें हें करून ताका ते बसयताले. मागीर एक तरेची चुरस निर्माण जाली की प्रत्येक जाण स्वता जावन न्हवरो जावपाक फुडें येवपाक लागलो. अशें तें. आनी दुसरें, नवरदेवाची मिरवणूक केन्ना सोंपता तर एक हें आसता न्ही, स्मशान यात्रा ती येता. आतां स्मशान यात्रा येता आनी ते मागीर दुश्चिन्न जालें ना म्हण ताका तें दुश्चिन्न जातकीर तो पळून वता, न्हवरो पळून वता. आनी हें कित्याक तर खूब फावट अशें जातालें पयलीं मर येताली, वेगवेगळे रोग, प्लेग जावन लोक मरताले आनी तेज्या वेळार लग्नां उरतालीं. दुश्चिन्न जालें ना, घरान मरण आयलें जाल्यार तें दुश्चिन्न. म्हणजे तें जावं नये, तें ह्या आनी सगळें वायट ह्या हातून वचचें, कळ्ळें न्ही. अमावस्ये मेरेन हें सगळें वायट वचचें म्हणून तें ताज्या आदले दिसा हें सगळें एक जाणटेल्यांनी सुरू केलें. आनी तेन्नाच्यान अशें म्हणटाले की अशी लग्नात कोणी मरून बी विघ्न येना. आमच्या गांवांत जे पारंपारीक पयलींचे लोक आहा तेंच्या घरान गुडी अशी वेगळी बांदली जायना. गुडी पडव्याक आमी एक परंपरेनुसार एक आमचे ते सावर अशें आमचे आमकां थोडी सिमा आमच्या देवाच्या हितून मार्क केल्ल्या, तेच्या भायर आमी हाडिना. जे आमचे सिमेन पडटा थंयच्यान आमी ते दुरी काडटा. सगळे भावीक, म्हाजन म्हणा, कुळावी म्हणा, सगळे जाण ते ओडीत हाडटा. ओडीत हाडून
भुमिपुरुषाच्या थळान ते रातचे उबे केले जाता. तेजेर मागीर दुसरे दिसा गुडीपाडव्याक सगळे गांवचे लोक येवन 12 वांगडी म्हणा सगळे चौगुले 10 जाण कुळावी सगळे जाण जमून तेजेर गुडी बांदली जाता अख्ख्या गांवाची. अशी एका बरीच जुनी परंपरा आसा. सावरेची आनी खंय ना. लोक माडयो लायता, आंब्याचे लायता. हां, आंब्याचे लायता. मागीर चडश्यो माडयोचे आसता. कळ्ळें? किंवा थोडे कडेन अशें आसा ही तुका प्रथा आसा न्ही ही फक्त गोंयांत ना, कोंकणांत सुद्दां आसा. हय, ही प्रथा जी आसा कळ्ळें ती कोंकणांत सुद्दां आसा. होळीची सावर ना, थंय सावर खंय ना. आमचीच फक्त सावर आसा आनी हांवें सावर खंय पळोवना. ते पयल्या हय, पाडव्याक उत्सवाची सांगता.